जेजू आमकां आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. ह्या सुवक्ता ह्या देव मंदिराक फाटल्या 25 वर्सां थावन आमकां आर्थीक रितीन सेवेद्वारी मागण्याद्वारी कुमक केल्या सर्व दानी पासत आज प्रत्येक जावन आमी मागया. आयची त्या सवा ह्या पर्यासात बाळका जेजूक अर्गां जावन मीस दिता वेरोनिका तावरो, आयवी पिंटो आनी कुटाम, जिन्स मॉल, रायना आनी ग्लॅडविन परेरा, निशा डार्विन कोयलो, जसिंता आनी एंटनी डिसिल्वा, सेवडीन पिंटो, मेल्विन पिंटो, लॅन्सी डिसोजा आनी कुटाम, मायकल डिसोजा आनी कुटाम, सोल्जर्स ऑफ कार्मेल, रॉकी डिसोजा आनी कुटाम, एलिझा पायस, अल्फोन्स आनी निनिता सिक्वेरा, हिल्डा मरीना डिसोजा, मर्विन आनी टीना डिसोजा, नेल्सन आनी प्रीती, डायना डिसोजा, वीरेंद्र जसिंता क्रास्टा, थॉमस एलिस डिसोजा, पौलिन सायमन पायस, लॉरेन्स डिसोजा आनी कुटाम, जीन डी परेरा, हेराल्ड लोबो, मोंती मचादो आनी कुटाम, सोफिया विल्फ्रेड नोरोन्ना, रिवन रिवेरा, विन्सेंट वेगस, डॉक्टर रोलिन आनी डॉक्टर रोवन परेरा, सियोना नजरेत, स्वीडल रॉड्रिगस, अश्वत आनी सॅन्ड्रा सॅम्युअल, रीटा फर्नांडीस, अजय जेविटा पिंटो, अमित आनी सीमा डायस, लीना डिसोजा, ओरिन मेनेझस आनी कुटाम, एम डिसोजा, जेम्स सिक्वेरा आनी कुटाम, रोनाल्ड मोरस, प्रेसिल्ला मॅटिस, तेरेजा नोरोन्ना, नॉर्बर्ट मोंतेरो आनी कुटाम. प्रत्येक इराद्या खातीर मीस दिता जसिंता आनी एंटनी डिसिल्वा, जसिंता आनी एंटनी डिसिल्वा मुंबय, मोनिका फेरावो, सुसान्ना टाउरो मस्कट, अजय आनी निशा डेसा, एन्सिल आनी जोविटा डिसोजा. बॅप्टिस्ट सल्डानाच्या आत्म्याक मनु बंटवाल आनी कुटाम, कार्मिन पिंटोच्या आत्म्याक मुंतो पिंटो आनी कुटाम, जेनिफर डिसिल्वाच्या आत्म्याक जसिंता आनी एंटनी डिसिल्वा आनी कुटाम, कुटमांसरल्या सर आत्म्याक जसिंता आनी एंटनी डिसिल्वा, मायकल आनी प्रेसिल्ला हांच्या आत्म्याक ग्रेसी रॉड्रिगस, सांतान स्टॅनली लोबो हिच्या आत्म्याक जोसेफ रोजी लस्रादो आनी कुटाम, हेनरी कुटिनो हाच्या आत्म्याक ग्रेसी कुटिनो, फिलोमेना लोबो हिच्या आत्म्याक लुएल्ला लोबो, ब्रिजेट डिसोजा हाच्या आत्म्याक मीस दिता, एंटनी पास्कू लोबो हाच्या आत्म्याक अविल ताउरो, सुजाना एस्टन आनी ॲशली, पेरेरा आनी डिकोना गेल्या कुटमांत सरल्या सर आत्म्याक मीस दिता, रॉबर्ट आनी लीना परेरा, कुटमांत सरल्या सर आत्म्याक वेरोनिका डिसोजा, जॉन आनी फ्लोरिन क्रास्टा हांच्या आत्म्याक विल्सन आनी उल्हास क्रास्टा. ह्या तेसवा संगी आमची वैयक्तीक तेसवा त्याच बाळका जेजूच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया आनी आतां उबी रावन प्रवेश गीत गावन ह्या मिसाची सुरवात आमी करया. घरी पावल्या लहाना मोठा सर्वा कुटाम जाऊन जमल्या बली भेटो अर्गा पाटो तुवे केल्या उपकारा बली भेटो अर्गा पाटो केल्या उपकारा संतोषान सोम्या आयल्या तुझे घरी पावल्या लहाना मोठा सर्वा कुटाम जाऊन
सुंदर तो केलोय शेता बाटांनी सोंपयलोय सुकणी सांजा मनशा रस्त्यांची पिलोय देण्यांनी नेटयलोय संतोषान सोम्या आयल्या तुझे घरी पावल्या ल्हाना व्हडा सर्वा उठान जावून जमल्या बली भेटो अर्गा पाटो तुवें केल्ल्या उपकारा बली भेटो अर्गा पाटो तुवें केल्ल्या उपकारा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सवे आसो तुमचे बळेपण सोमेस्तांक पळोवंक मेळों दी तुमचे बळेपण सोमेस्तांक पळोवंक मेळों दी ह्या मिसा वेळार आमचे हर एकल्याचें मागणें जावं दी जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर काळीज मुजें कर मोन मुजें या कर जिवीत मुजें तुज्या काळजा सारकें तुज्या मोना सारकें तुज्या जिविता सारकें जेंटलनेस और बोळेपण ह्या विशयांत आज आमी मागता आसतना हे देवा तुजी कृपा आमकां दी म्हूण आशेवया जर तर आमच्या दिसपट्ट्या जिणयेंत बोळेपण दाखोवंक चुकल्या जाल्यार या खंयच्याय रितींनी कांय अंकार उलयल्या जाल्यार कलत्यापणान देवा लागचें बोगसाणें मागया ही एक घडीभर मावून रावया चिंतून सांगाता सकास आमी मागया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मोनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान वो म्हजो अपराध वो म्हजो अपराध वो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून बागेवो सदांच अंकार मोरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो प्रार्थूया प्रितीच्या बापा
जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन ददोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. तेन्ना जुजेक आपणा भोंवतणी आशिल्ल्या सर लोकां मुखार आपली बोगनां लिपोवंक जाली नात. देखून ताणें फरमायलें, सगळ्यांक हांगातावन भायर धाडा. अशें आपल्या भावांक ताणें आपली वळख करून दितना कोणूच तें नातुरलो. पूण तो इतल्या व्हडल्यान रडलो की ताची बोब इजिप्त घरांक आयकली आनी ही खबर फराव्याच्या रावळेराकी पावली. जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, हांव जुजे, म्हजो बापूय आनीकय जिवंत आसा. पूण ताचे हुजीर ताचे भाव भियान तरतरले आनी जाप दिवंक तांच्यान जालें ना. तेन्ना जुजेन आपल्या भावांक सांगलें, येया लागीं सरा. ते लागीं सरले. तो तांकां म्हणालो, हांव जुजे तुमचो भाव. इजिप्त देशाक तुमी विकलो तो. तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून आतां कंतिश्ट जायनाकात. कित्याक जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदी धाडला. देशान दुकोळ पडोन आतां 2 वर्सां जातात आनीकी 5 वर्सां देशान दुकोळ आसतलो. ह्या काळार जावं कोसप जावं लुवणी आसची ना. देशांत एक उरलेलो वांटो तुमचे पासत सांबाळूंक आनी एक व्हड सोडवणे वरवीं तुमचो जीव राखूंक तुमच्याकी आदी देवान म्हाका हांगा धाडला. देखून म्हाका हांगा धाडिल्लो तुमी न्हय, बागार देवान. ताणेंच म्हाका फाराव्याक बापूय जायसो केला आनी सगळ्या इजिप्त देशाचो कारभारी नेमला. आतां वेगीं तुमच्या बापाय लागीं वचून ताका सांगा, अशें सांगता तुजो पूत जुजे, देवान म्हाका सगळ्या इजिप्ताचो धनी नेमला. गळाय करिनासता म्हजे सरशी ये. देवाचें उतार हें. आत्म्या मुझ्या सर्वेस पोराची स्तुती कर. आत्म्या मुझ्या सर्वेस पोराची स्तुती कर. सर्वेस पोर दयाळानी कुरपाळ सस्निकानी मोगान बलोलो. सदांकाल तो आरोप लावंक सोना. ससनाक राग धरून रावंक सोना. आत्म्या मुझ्या सर्वेस पोराची स्तुती कर. आमच्या पातका परमाणे आमचे कडे तो सलाना. आमच्या गुण्यावा फावो जाले फारीकपण तो घेना. आत्म्या मुझ्या सर्वेस पोराची स्तुती कर. आत्म्या मुझ्या सर्वेस पोराची स्तुती कर. Alleluia, alleluia, alleluia.
सर्व स्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या जेजू आनी ताजे शिस जेरुजलेमाक लागीं पावून ओलिवेत दोंगरा लागसर आसलेल्या बेतफागेक येवन पावले. हांगा जेजू आपल्या दोग शिसांक आपोवन म्हणालो, तुमचे समकर आसा ते हळ्ळेक वसा आनी थंय पावतस बांदून घाले एक गाडोम आनी सांगतस ताजे शिंगरू तुमकां मेळटलें. तांकां सोडया आनी म्हजे सरशी हाडा. आनी कोणीय तुमकां कांय म्हणत जाल्यार आमच्या मेस्त्रेक तांची गरज आसा म्हणून ताका सांगा आनी तक्षण तो तुमकां व्हरूंक सोडटलो. अशें सांगून जेजून आपल्या शिसांक फुडें धाडलें आनी फुडलें सिद्ध जावच्याक प्रावाद्या मारिफात सांगलें तें, सांगा तुमी सियोन नागराक, पळय तुजेशी येता तुजो राय, बोळो आनी एक गाडवार बसलोलो, शिंगरांचेर गाडवाच्या पिलाचेर सवारी करतलो. शिसांनी वचून जेजून फर्मेले बरेस केलें. गाडवाक आनी ताच्या शिंगराक ते हाण आयले आनी आपले दगले तांणी तांचेर सोडून घाले. उपरांत जेजू वयर सोडून बसलो. लोकां जम्यान थोड्यांनी दगले वाटेर हांतुळ्ळे, हेरांनी रुखां झाडांचे ताळे बेंडून वाटेर शिमटायले. आनी ताच्या फुडल्यान आनी फाटल्यान वेतलो त्या लोकांन बोब घाली, होजान्ना दाविदाच्या पुताक, सदैव सोम्याचे नांवी येता तो, होजान्ना अत्युन्नत देवाक. तो जेरुजालेमांत रिक्तस ते सगळे शार उसांबळ जाले. हो कोण म्हणून जेरुजालेमगार विचारताले. होस तो जेजू गलिलेयाच्या नाजरेंतलो प्रवादी अशें म्हूण लोकां जमो जाप दितलो. देवाचे उतर हे मागणी तुका क्रिस्ता तुमचें बोळेपण सोमेस्तांक कळो. तुमचें बोळेपण सोमेस्तांक कळो. जेजू क्रिस्तांतय प्रत्येक जावन बाळोक जेजूतय म्हज्या मोगाच्या भावानो, भयणीनो, युवा जनांनो आनी भुरग्यांनो, ह्या 9 दिसांच्या नोवेनाच्या वेळार पवित्र आत्म्याची ही फळां हांगासर दिसान दीस नियाळ जाते आसात. देवान आमकां पवित्र आत्म्याची 7 देणी दिल्यांत, ती आमच्या वाडावळे पासत. आमी कांय करूंक ना, देवान धर्मार्थ पुंक्याक जावन आमकां दिल्यान. ताचे उपरांत पवित्र आत्म्याची 12 फळां आसात, ती आमी उत्पन्न करूंक आसात, ती हेरांच्या बऱ्यापणा पासत. आनी ताचे उपरांत एक 9 आत्मीक देणी आसात, ती पवित्र सभेच्या वाडावळे पासत. अशें म्हणटा आसतना हें दुसऱ्या अंतार ही 12 फळां हेरांच्या बऱ्यापणा पासत देखून जेजून सांगलीं ती उतरां. मातेवाचो 5वो अध्याय 16वी ओळ, लोक तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी सर्गी आसच्या तुमच्या बापाक महिमा आनी आनंद ह्या अर्गां दिवन दीत. देखून आज एक सत आमी उडास दवरूंक जाय. 7 देणी नासतना पुणी सर्गाक वचेत, पूण 12 फळां नासतना कोणाकच सर्गाक वचोंक जावचें ना. देखून ही फळां आमी हर एकल्यांनी उत्पन्न करूंक आसात. ह्या मरिफात आमच्या भावांक भयण्यांक बरेपण जावंक आसा. आनी आज आमी नियाळ करचें बोळेपण ऑर जेंटलनेस ह्या विशयान नियाळ करतना थोडो नियाळ आमी करया. कोणे एकल्या तरणाट्या चलये लागीं विचारलें खंय, बाये प्यार हो जाता है या प्यार करना पड़ता है? आनी ती हुशार कोण ना मस्तो, तिने जाप दिली खंय, अगर लड़का खूबसूरत है तो प्यार हो जाता है, अगर खूबसूरत नहीं है मगर पैसा वाला है तो प्यार करना पड़ता है. अर्थ तितलोच, बाये मोग जाता गी मोग करिजे पडटा. चेडो सोबीत आसल्यार मोग जाता आनी तितलो कांय सोबीत ना, पूण चार आसात मोग करिजे पडटा. पूण हें सर मात्र ही, पूण आज आमी हांगा नियाळ करतना हें बोळेपण आमचे थंय आसा गी, ह्या हाका आमी कांय पुणी वावर करिजे पडटा. थोड्यांच्या सैमांतच बोळेपण आसा, बाकीच्यांनी कांयली मेहनत करिजे पडटा.
हें आमी इतलें उडास दवरल्यार पुरो. थोड्यांच्या सैमांत थोड्या कुटुंबांच बारीक बळी आसतात, सादी आसतात. पूण हांगासर एक आमी उडास दवरूंक जाय मोगाच्या न्हू. जर तर आमचे प्रासी बळवंत मनीस जाल्यार आमच्या प्रासर ताकतवार आसा, आमी ऑटोमॅटीक आमी बळी जाता. पूण विशय आमी नियाळ करचें, आमचे प्रासी दुबळीं आसात, आमच्या प्रासी अस्कत आसात, अशिक्षित आसात, तांकां त्राण ना, या पिडेस्त आसात, या आमगेर काम करचीं मनशां आसात, तांचे कडेन आमी कशें चलता, आमचो वेव्हार तांचे कडेन कसो आसा. म्हजें प्रास अस्कत आसल्या कडेन हातूंत आमचें बळेपण दिसून येता. फाटल्या दिसांनी उलयता आसतना मुंबयची एकली भयण अशी म्हणाली, मुंबयंत एक व्हडल्या फॅक्टरेचो मालक लागीं 4000 लोक त्या फॅक्टरींत काम करता. त्या धनयाचो पूत तो दिसता खंय, धनी म्हूण कळटा खंय, तो BMWचेर येता, मर्सिडीसार येता, तो कळटा खंय. पूण कंपनी स्टार्ट केल्लो त्या पुताचो बापूय, तो एक साद्या मनशा बरी आसा खंय, गळ्यांत एक बारीक एक चेन खंय, आनी लागटी एक मुदी एक खंय बोटार सोडल्यार दुसरें कितेंच ना. तो थंय काम करचो व्यक्ती गी या ताचो धनी गी म्हणून फायंड आवट करूंक साध्यत ना म्हणटा ती. असलें ह्या मनशाचें एक बळेपण तिणें म्हजे मुखार दवरलें. फादर C.P. वर्की ताच्या एका बुकांत तो एक गणीत अशें बरयता. 30 वर्सां आदीं ताणें अनुभव केल्लें एक गणीत. मिस्टर रामचंद्रन म्हूण सांगून चंद्रन पुलीस कमिशनर 7.5 वरां म्हणसरी ताका 6 वरां रापयल्लो खंय मेळोंक म्हणून 7.5 वरां म्हणसरी हो ऑफिसांत आसा खंय. मागीर ह्या पाद्र्यापान विचारलें गे ताका, सर तुमचो टायम 5 वरार जाता, आतां लागीं 2.5 वरां जालीं, म्हणल्यार हाका टायम मागीर 7:30 दिलो. इतलो वेळ म्हणसरी तुमी ह्या ऑफिसांत कित्याक बसल्यात? आनी भायर मस्त मनशां आहात खंय, दुबळीं अस्कत आसली आयल्यान. तो म्हणालो खंय, म्हज्या उतराक एक मोल आसा. ही गरजेवंत आयल्यांत जर तर हांवें एक ल्हानशें एक पेपराचेर एक हालें बरोवन एक सायन घालून दिल्यार तें काम तांचें जाता. देखून हांवें कोण म्हाका मेळोवंक येतात सगळ्यांक मेळोवन मागीर हांवें घरा वचचें. कसलें एक बळेपण मोगाचें मनशाचें. एक पुलीस कमिशनर जर अशें चिंता जाल्यार हें बळेपण न्ही गे, बळेपणच. फाटल्या दिसांनी मिस्टर रतन टाटाची एक फोटो ताणें बॉम्बे तावन पुना ताच्या कंपनींत काम केल्ली एक व्यक्ती आतां 2 वर्सां जावन पिडेस्त आसा खंय, तांच्या घरा वचून त्या मनशाक मेळची एक फोटो तांणी पब्लीश केला. ह्या दिसांनी ते पब्लीश जावन आसा. आनी तांगेर ताका दिल्लें तें इल्लेशें ताचे बरीत कदेलार बसून वो खातें आसा थंय, सामुसागी खालें कोण दिल्लें. येदो व्हडलो मनीस ताच्या कामाच्या मनशाक भलायकी ना म्हणून 2 वर्सां जावन तो पळोवंक म्हूण गेला. मोगाचें न्हू, हें बळेपण. आमचे मदीं असलीं व्यक्ती आसात, जावं पुरो मस्त पयशे आसलीं आसात, ग्रेस्त आसात, बळिश्ट आसात, सोबीत मनशां आसात, तांकां समाजांत स्थान आसा, मान आसा, तरी भोव साद्यापणान आनी बळ्यापणान जियोवचीं मनशां आसात मोगाचें न्हू. आनी आमकां दिसपट्टें पळोवंक मेळटात. असलो एक शेगून आज आमी आमचो कर्ण घेवंक जाय. हाका पुराक जावन आज आमकां वाचपां दिल्यान. आयचें पयलें वाचप उत्पत्ती ग्रंथांत 40 आनी 5 अध्याय ओळ 1 तावन 9 म्हणसर. सर्वणे उत्पत्ती ग्रंथांत 30 आनी 7 अध्याय तावन जुजे, जाकोबू, तांचे दाजन भाव ही काणी थंयतून प्रारंभ जाता. आनी ताचें बॅकग्रावंड आमकां सगळ्यांक कळीत आसा. ह्या 10 जाणां भावांनी सांगाता मेळोवन गुटमोळ करची, तांणी मोसोर करचें आनी निमाणें ताका थंय बांयत घालचें आनी ताचेर एक फारीकपण खावन घेवंक पळोवचें, ताका विकचें. थंयतून मागीर जुजेक ते व्हरून येतात, थंय व्हरून ते थंयसर विकतात. थंय तो पोतिफाराच्या घरा येता, कस जाले पूण जैलान घालो. निमाणें तो एक अंताक पावून व्हडलो मनीस जाता. आनी तसल्या संदर्भाचेर हाच्या भावांनीच भीक मागोवंक आयिल्ले बरी थंयसर खान वरवीं व्हरूंक येवचें. हें पुरा पयलें घडटा. 2-3 फावट तांकां धाडटा, परतून हें म्हणटा गोबलो लिपोवन दवरचें, हें पुरा तुमी वाचा. पूण ह्या 40 आनी 5व्या अध्यायांत तो आतां पळया काणी बदलल्या. एका काळार ते 10 जण बळिश्ट आशिल्ले, तांणी एकल्याक बूस शिकयली. आज वो बळिश्ट जाला. हिस्ट्री रिपीट्स. पयलीं आसलें निमाणें जाता, देखून कोणेय सड्ड उडचें नाका. आतां 10 जण अस्कत जाल्यात आनी एकलो बळिश्ट जाला, तरी ताची एक प्रतिक्रिया, ताचें एक मनशापण कसलें गी पळया. तो आतां कितें म्हणटा, हांव जुजे तुमचो भाव, कंतिश्ट जायनाकात, तुमचो जीव राखचे पासत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला. कसलीं एक उतरां. 40 आनी 5 अध्यायांत 5वी ओळ. आनी तांकां जैलान घालये ते आसलें, ते भियान कांपल्यात, ते रडते आसात ते. पूण वो म्हणते आसा, हांव तुमचो भाव, तुमी भियेनाकात.
तुमी न्ही, देवान म्हाका तुमचे परास पयलें तुमचो जीव राखोवंक म्हाका हांगासर धाडला. आनी उपरांत 8व्या वळीन तो म्हणटा, हा म्हाका हांगा धाडला, तुमी न्ही. ताणें धाडला आनी ताणें म्हाका कारभारी करन नेमला. हा पुरबायेचीं उतरां मोगाच्यानो. देखून मनीस एका हंताक वयर पावला जाल्यार हें देवान दिल्लें म्हूण वळखून घेवचें, हे बोळ्यापणाचो पयलो गूण वो शेगून आमी करून घेवंक जाय. हाकाच पुराक जावन आनी एक वाचप आयच्या वाचपांत ना तें सामुएलीच्या 2ऱ्या पुस्तकांत 16वो अध्याय वळ 5 ते 13. अबसलोम दाविदाचो पूत बापायचें राज्यासन घेवंक म्हूण सांगून पितुरी करून बापायक धांवडायते आसा, पाठ धरून धांवडायते आसा. आनी दावीद आपणाचो जीव राखोंक म्हणले बरी, पुताच्या हातांत मरचें नाका म्हूण सांगून ताच्या थोड्या सांगात्यांक घेवन तो धांवते आसा. आनी थंयसर त्या 16व्या अध्यायांत 5वी वळ येता आसतना 6व्या वळीचेर शिमेई नांवाचो तो साऊलाच्या त्या कुटुंबाक लागुल्लो तो भायर येता, दाविदाचेर शिराप घालता, तूं कुणीगार म्हूण सांगून पातोर मारते आसा. आनी तो वळ अभिशाय दाविदाचो अंगरक्षक तो म्हणटा, ताचीं उतरां पळया. वो मेल्लो पेटो, कोणाक शिमेक म्हणटा, वो मेल्लो पेटो रायाक कित्याक शिराप घालता. तूं म्हाका वसोंक दी, ताची तकली कापून उडयता. ताका सांगता तें करूंक. आनी तो वळ दावीद म्हणटा, सर्वेस्परान ताका पातोर मारूंक आनी शिराप घालूंक सांगला आसतलें, तो घालूं दी. दाविदाचीं उतरां ही आमचें करून घेजय. उपरांत 19व्या अध्यायाक आमी गेल्या जाल्यार 16 ते 20 आनी 4 वळीचेर आतां अबसलोम मेला, दावीद राय जाला, आतां शिमेई येवन पांयांक पडटा. ताका शिक्षा दिवे न्ही गी, बारीकपण काणगे न्ही गी. व्हडा पळ्यापणान दावीद म्हणटा, तुज्या जिवाक कितेंच बादाक हांव करिना, तूं वच. कित्याक म्हळ्यार पयलो शिराप घालूंक तुका देवान सांगलां आसतलें. असलीं चिंतना आमच्या मतीन देवन आमी मुखार या मोगाच्यानो. क्रिस्तपूर्व 520 जेरुसलेमाचें नवीकरण जालें. जेरुसलेमाचें देवाळ पुनर्निर्माण जालें. देवाचे परजेचें शुद्धीकरण जालें. थाराणाच्या काळाक येण्या पासत आसतना झेखाराया प्रवादी केल्लो तो प्रवाद 9वो अध्याय 9वी वळ विसरा नाकात. बुक ऑफ झेखाराया चॅप्टर 9 वर्स 9. एका गाडवाचेर बसोवन संवसाराचो सोडवणदार एक राय येतलो, व्हडा कालत्यापणान येतलो. वो कित्या पासत आयलो मोगाच्यानो, गाडवार बसोवन, घोड्यार न्ही. चरित्रां आमी पळयलीं जाल्यार जायत्या वर्सां आदीं तावनी व्हडले व्हडले चक्रवर्ती रायपुरां तांणी मनशां करना तांची रथां चाटयांचे मार्गान उडयले आसात. घोड्यांक बांदून घोडे दोन न्ही, थोडे 10-12 घोडे बांदून म्हळ्यार तांचो पावर दाखोवंकय तांणी घोड्यां तांच्या रथां उडयल्लीं आसात. हस्तींक बांदून उडयल्लीं आसा, सिंहाक समेती बांदून तांची रथां उडयल्लीं आसा. जाल्यार जेजूक एका घोड्यार बसून येवये न्ही गे. घोड्यार बसून येवचो संकेत खंय लढायचो, गाडवार बसून येवचो संकेत सुद्दां न्ही सागोळेच्या मनशाचो खंय, साद्या मनशांनी मात्र गाडवार येवचें आसलें खंय. आनी जेजू गाडवार बसून आयलो. ताणें कशेंय येवये आसलें. पूण जेजूची सगळींची न्ही आज आमी बोळेपण नियाळतना एक पिंतुरा भशेन आमी पळयलें जाल्यार जल्मातना गोठ्यांत जल्म, आवय बापूय सादी मनशां, जल्मोंक जागोय मेळोना. उपरांत पलायन, परतून फाटीं येवचें, सुताऱ्याचें काम करचें. जॉर्दान न्हंयत कालच्या आयतारा दिसा आमी नियाळ केलो. जॉर्दान न्हंयत एका साद्या मनशा भशेन सकयल देंवोन वेचें. स्वंत म्हणलें कांयच ना. हें कित्याक मोगाच्यानो? ही सगळीं कालत्यापणाची लक्षणां. आनी म्हाका आनी तुमकां आयच्या किर्तनांतलीं, किर्तन 103 थोड्यो वळी आमी उडास दवरूंक जाय. बोळ्यापणाची आनी एक कूस तातूंत दाखयल्या. हे मनशा सर्वेस्पराची स्तुती कर, ताचे उपकार विसरा नाका. जो कोण उपकारी काळीज दाखयता तो मनीस बोळो. ताचे ते हंकार ना, देवान दिल्ले म्हूण सांगून. आनी मुखार पळया त्यो वळी आमकां किर्तन 103 आमकां कित्याची केल्यांत म्हूण तो जाणा. धुळू आनी माती म्हणलें ताका उगडास आसा. आमी काले मोगाच्यान आफ्टर ऑल वी आर डस्ट अँड ॲशेस. आनी ह्यो वळी अब्रामाच्या तोंडांतून आमी आयकलें जाल्यार उत्पत्ती ग्रंथांत 18वो अध्याय वळ 20 आनी 7 सोदोम आनी गोमोरा पासत मागता आसतना अब्रामान इंसू उतरांत हें उल्लेख केल्यान, ये देवा हांव धुळू आनी गोबर, तरी तूं म्हाका आयकताय.
हे सगळें आब्रामाचें बोळेपण आनी हांगासर किर्तन 103 हें बोळेपण मोगाचें न्हू. मनशाचे दीस ताना बरी, मनशाचे दीस फुलां बरी. कोणे एकल्यान उदकाक बरोवचे कुळसुले आसतात पिवूंच्या उदका पासून नॉर्थ इंडियान मस्त आसात, हांगाय आसात आमच्या नॉर्थ कर्नाटकांतल्या मस्त घरे घरां आसात. ह्या उदकाच्या कुळशुल्याक विचारलें खंय तूं कित्याक इतलो थंड, तूं कित्याक इतलो थंड. देखून कुळसुल्यान जाप दिली खंय म्हजें पूर्व कालाय मातीस, भविश्यांत काला पुटल्यारय मातीस, मदले 4 दीस हांवें कित्याक गरम जावचें. आमी तितल्यांत न्ही मोगाचें न्हू. काली मातीस, पोरवाय मातीस, मोदें एक 4 दीस कित्याक उरचें, कित्याक हांकार दाखोवचो. एक रात आमकां सगळ्यांक येतली, ताचे उपरांत सकाळ आसची ना. हें सत समजल्यार मनीस ऑटोमॅटीक बळो जाता, ताका वडपण उलोवंक अवकाशच ना. एक रात आमकां सगळ्यांक येतली, उपरांत सकाळ जावची ना, सकाळ आसची ना, हें आमी उडास दवरया. पूण आमी वैयक्तीक जावन अशें पळयतना वास्तवीक जिणेक आमी गेल्या जाल्यार 4 कास जाताना, 4 कास जाताना उलोवणें, आमचे उलोवची रीत, आमचो जिनोसू पळोवची रीत, तरेपटी वडपण उलोवचें, ह्या मिजासी ह्या स्टायल जावंक पुरो, कर्स करची रीत, हेरां कडेन उलयतना मर्याद ना, बलाया पोलाया आयन देप्पिया ह्या नेमणेचें उलोवणें, हें पुरा बोळ्यापणाचीं लक्षणां न्हय. सर्दिसी उराना, एकमेट चलची विशय ना, कुटुंबाक पयस करचें, कुटुंबाक घर वचोवंक ना. तरेपटी दोरेय उबार जातात, गेटीक तगडां येतात. म्हळ्यार बायल्यांनी भितर पळोवचें नाका, आमी भितर आसलीं भायर पळयना. ल्हान मासली रुसाना, इल्लें पोरणें जाल्लें फर्निचर बरें दिसना, उण्यासो माल नाका, हें पुरा मस्त आसा मोगाचें न्हू. हें पुरा आमी उडास दवरूंक जाय. बोळेपण म्हणटा आसतना बोळेपणूच आमी आज करचें. उडास दवरया. व्हड व्हड वारें जोड पावस येता आसतना रूख उमटोन पडटात, तण केन्नाय उमटोन पडलें ना. वारें येता आसतना तण थंयच न्हिदता, परतून उबें जाता. आमी शिकोवंक आसा ह्या प्रकृतींतल्यान. फ्रॉम नेचर वी हॅव टू लर्न ए लॉट. बोळेपणान आसल्यार सेक्युरिटीची गरज ना खंय, गनमॅनी गरज ना, आनी सांगाता बाउन्सर्सची गरज ना खंय. आतां मनीस तितकेशे 4 कास जाले म्हणटना बाउन्सर्स आसात, काळें पुरो वस्त्र घालून चस्मा पुरो दोन व्हडले मसल पुरो, दे आर कॉल्ड बाउन्सर्स. तांणी एक सारकें एक शिल्ड भशेन करून व्हरच्या भशेन. बोळ्या मनशाक ताची गरजच ना, गरज ना, ताका कोणी मारिना, मारचो एक आल्याक. तो सद्यापणांत आसा. ही आमी उडास दवरचें. एक सांगणी अशी आसा, हे मनशा जिणयेंत वयर तूं सोडून सोडून वेताना त्या वाटेर मेळ्ळ्या मनशांक गौरव दी, कित्याक म्हळ्यार तुका पाटी देंवून येताना वाटेर ते मेळटात. म्हळ्यार वयर गेल्लो सदांय वयर रावना, ताणें फाटी येवंका, ताणें सकयल देवंक आसा, दुसरो वयर येता. तुवें फाटी येताना तुका मेळ्ळे मनीस परतून मेळटात. मोगाच्या भाव भयण्यानो, सक्कड बोळेपण टेस्ट करूंक एक परिक्षा अशी खंय. सक्कड तुजे कडेन आसतना तुजी प्रतिक्रिया या तुजी प्रक्रिया कसली. तुजे कडेन सक्कड आसतना तुजी प्रक्रिया कसली. आनी दुसरें, तुजे कडेन आसचें सक्कड चलतना तुजी या तुज्या पत्नीची या तुज्या न्हवऱ्याची प्रक्रिया कसली. हातूंत बोळेपण स्पश्ट दिसता खंय. सक्कड आसतना आनी सक्कड गेल्ल्या वेळार कशें जाता. आमकां थोडे मानेस्त मनीस आमकां एक आदर्श मोगाचो न्हू. एब्राहाम लिंकन प्रेसिडेंट जाल्ल्या वेळाचेर थोड्यांनी ताका तिकेशें इन्सल्ट करूंक पळयल्लें खंय. असो बापूय आमकां म्हळ्यार तो शूज करतालो असो बापूय. हाच्या बापायन आमकां शूज पुरा करून दिल्ले इन्सल्ट करूंक. लिंकन म्हणालो खंय प्रेसिडेंट जाल्या मागीर, वय वय तो बरे शूज करतालो म्हूण हांवें आयकलां. जर तर ताणें शूज केल्ल्यान कांय सूख आसा जाल्यार सोमानान जाल्यार म्हाका हाड दी, हांव रिपेरी करून दितां. कसलें एक बोळेपण मोगाचें न्हू. देखून त्या अंताक पावतात ते. बोळेपण आसल्यार मात्र वयर वचोंक जाता मोगाचें न्हू. देखून पिलिपिकारांक बरोवन आयचो ध्येय वाक्य तुमचें बोळेपण सगळ्यांक कळो म्हणल्यार हे सोपदू पिलिपिकारांक बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायांत 5वी ओळी. हें आमचें आमी करून घेवया. कोलोसेकारांक बरोवन 4थ्या अध्यायांत ओळ 5 आनी 6 म्हणटा, उलोवणें चिंतून उलया, मोयपासी उलोवणें आसूं दी. आनी म्हणण्याच्या पुस्तकांत 16व्या अध्यायांत 26वी ओळ, मधुर उतरां मोवाची फळी खंय. ए ड्रॉप ऑफ हनी अट्रॅक्ट्स मोर फ्लायज दॅन अ बॅरल ऑफ विनेगर. मनशाचें उलोवणें मोयपासी जायजय, सादें उलोवणें जायजय म्हणल्यार एक आमकां आपोवणें. आतां कितें निमाणें
एक 2-3 संगती आमकां प्रॅक्टिकलाक उडास दवरूंक पयल्यान पयलें आमचें उलोवणें बरें आसूं दी मोगाच्यान घरच्या मनशां लागीं बोळ्यापणाचें उलोवणें तातूंत हांकार आमी उलयचें म्हणून ना मुयपासी उलोवणें घरांत पयल्यान पयलें ताचे उपरांत आमी हेरां कडेन वेव्हार करता आसतना कशें करता आमी आमच्या प्रास्तिके अस्कत आसात ह्या सादी आसात सकयल्या हंताचे आसात तांचे लागीं आमचें उलोवणें मुयपासी जायचें बरें जायचें कालत्यापणाचें जायचें मोवाळ जायचें दुसरें आमची दिश्ट हांकारी दिश्ट नाका कित्याक म्हळ्यार मुन्याच्या पुस्तकांत 6 अध्याय 16व्या वळींत म्हणटा हंकारी दोळे देव कांटाळता खंय हंकारी दोळे देव कांटाळता भावा भयण्यानो खंयच्याच रितीन आमी वडपण उलोवची गरज ना तुज्याच घरांत तुजो उस्वास गेल्यार तुका जागो ना तुज्याच घरांत तुजो उस्वास गेल्यार तुका जागो ना तुज्याच घरांत तुजो उस्वास गेल्यार तुका आपडली पयलीं वचून हात धुतात देवा कालत्यापणानच आमी धूळ आनी माती म्हणल्यार चिंताप निरंतर आसूं दी थोडीं गडितां आमी पळयलीं सुरवेर तीं गडितां आमचीं करून घेवया आनी थोड्याच वेळान कालतो जावन गाडवाचेर आयिल्लो आमचो सोमी आमचो मेस्त्री आनी धनी ह्या आल्तारीर प्रत्यक्ष जाताना उंड्याच्या आनी वायनाच्या रुपार ताका सेवची आमी ताचे बरी जावया क्रिस्ताचें मोन क्रिस्ताचें काळीज आनी क्रिस्ताचें सगळें जिवीत आमचें जावं दी आमचें बोळेपण सोमेस्तांक दिसूं दी आमेन. आमी उबी रावया आनी आमची व्हडा कलत्यापणान भावार्थाची प्रार्थना सर्गीच्या बापा मुखार दवरया. तुमची जावप जावं दी Ikalte molen calis rosundi serves pora. Sangat amunia. Ikalte molen calis rosundi serves pora. मोगळा बापा तुझे पोवे सबे एकामेका पाय तुमची सेवाक सबाकर सरगोळ्यांनी सांडून गेल्या शेळ्यांक सोदून वसा शेंकर जाय पडल्यार आपलोच जीव दिवन शेळ्यांक राखचे गोवळी तांकां करमून तुझे लागीं पराता Ikalte molen calis rosundi serves pora. दयाळा बापा आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांक बोळेपणा सोस्पिरिती तांकां वेंचलेल्या परजेची सेवा करून उदार मोन तांचे तैरस आपलो स्वार्थ लेखी नासतना दुबळ्या धाकट्यांचे येळगेक ते वावरूंक फावोन दित म्हूण तुझे लागीं पराता Ikalte molen calis rosundi serves pora. प्रीतीवून देवा मागताव आमी आमच्या कुटुंबांतल्या वडिलां पासून तांचे थंय कालतेपणाचो शेगून फुलोन परमळोवन दी आपल्या भुरग्यां बाळां थंय माया मोगान चलोवन शिस्तेन तांकां ती वागोवंक सकून दित म्हूण तुझे लागीं परा
सगळींच्या बापा जा तू आमच्या दानींची ग्रेस काय उदार मोलान दितल्यान तांचेर तुझे सर्गींचे बेसांव वासून दी सर्गांत तांकां तुवें बसयले इनाम फावो कर म्हूण तुझे लागीं परता कालते बोळे काळीस रोसुंदी सर्वेश्वरा एक घडी बरो मावून रावून आमच्या कुटुंबाच्यो आनी प्रत्येक जावन कामा खातीर या शिकपा खातीर घरांत रावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सांद्याचो उडास काडया या नव्या वर्सांत देवा सर्व तरांच्या मारेकार पिडेतावन आमकां राख आनी सांबाळ आनी संवसारार विस्तारली ही एक मारेकार पिडा देवा तूं कान उडय म्हणून मागया सर्गींच्या बापा व्हडा पातयेनेन तुजे मुखार दवरली ही कालती मागणी तूं मानून घे आनी तुजी खुशी तर दयेन ती आमकां फावो कर या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन. Suntos caizantlo, uzvad monantlo, vete cau somia, manak tuja, ullasat miantlo, sembrăm cinitlo, arbitau somia, mai mek tuja, gi somia, gi somia, gi somia. मुझ्या भावा भयणीनो मुझे आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेमके पवित्र देवाक सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयतां ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागतां त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांव वी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिन वासनेची तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिन वाचताव जाल्यार हें तुजेंच आमकां आनी एक देणे. आमच्या दिन वासनेच्या प्रार्थनान
तुजी वडवी बिलकुल सडाना, तरी असले प्रार्थन करून क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेंत वाडत वेताव. देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका भोवमान दितात, तांचे बराबर आमी तुझें कीर्तन निरंतरी गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपलेच कुशेन कश्ट मोरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी कायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समर्पूची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawartaso gutu pergetuya. तुझ्या कुशाची पुनर्जीवन सोनावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. सोजराच्या सोजरारा आमची बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी वो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवाजतांव. आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव. अंकवार मरये देवाचे माये सांगाती, सांज जुजे तिचो भोव निस्कळपती, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सरू काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत
आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुच्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय. पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पोदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. मोगाच्या भाव भयण्यानो, हा सगळो दीस सकाळीं तावन आनी ताच्या उपरांत जाल्यार एकच मागणें आज हांगा. जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या कर आमचें काळीज तुजें बरीस कलतें आनी बोळें. परत आमी आमच्या बापाचें मागणें म्हणटानाय आमच्या काळजाची बोब तित्त जावं दी. जेजू आमकां बोळेपण दी. लॉर्ड मेक अस जेंटल. ह्या सगळ्या भोगनांनी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचीं पापकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांभाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. माया मगसो आनी एकवटाचो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दियात. ओ जेजू, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सुमेस्त सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उपरांतच म्हाका भलायकी मेळटली. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈಗ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಪರಮಪ್ರಸಾದವು ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ, ಇತರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇದ್ದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ.
जिवीत म्हाका भुकेव नासा हांव तुका जिविताची जरी गयेक पाव म्हाका ताणीव नासा हांव तुका जेजुराया गोड्या म्हज्या हिणान म्हाका घे तुज्या पाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या जेजुराया गोड्या म्हज्या हिणान म्हाका घे तुज्या पाटय दया राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका दयेन तुज्या जेजू ये काळजान मनान म्हज्या भर म्हाका प्रकाशान सर्गीच्या जेजू राव बिडारांतल्या म्हज्या राया सरकाळजांच्या जेजू ये काळजान मनान म्हज्या भर म्हाका प्रकाशान सर्गीच्या जेजू राव बिडारांतल्या म्हज्या राया सरकाळजांच्या राया सरकाळजांच्या राया सरकाळजांच्या प्रार्थुया प्रितीवन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें हें तुज्या मोगाचे येवजणे पासत वो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोंक आमकां फावो कर आनी मोरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांव वी आमेन. दयकन बसात. आज सर्व दानीं खातीर मागचो दीस. फाटल्या 25 वर्सां सावन जायत्या रितीर तुमी आमकां आदार दिला आनी अशेंच आमी ह्या 25 वर्सांनी सरीसुमार लाखाच्या की 1.5 लोकांक आमच्या तांकी तितलो आदार दिवंक आमी शकल्या. त्या देखून आयचो दीस तुमकां सर्वां खातीर आनी तुमच्या खातीर आमी मागचो दीस. फाल्यां आमी सर्व कार्मेलीत कुटुंबां खातीर आनी रिलिजियस भाव आनी भयणी खातीर मागचो दीस. आयचे हे मिसाचे बलिदान भेटयल्ले प्रधान याजक जावन आसात बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस, प्रस्तुत सांजुजेची सेमिनरी जेपू हांगासर आपलो वावर ते दिवन आसात. आयचे हे मीस पेटोवन अर्थभरीत शिकवण दिवन आम्हा सर्वांक आशिर्वाद दिवचे बाप क्लिफर्ड फेर्नांडीस तुमकां जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वाद मागता आनी सर्व जैत तुमच्या याजकी मिसावांत तुमकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागता. देव बरें करूं फादर क्लिफर्ड फेर्नांडीस. आयची ह्या मिसाक मधुर थाळ्यान गावन आम्हा सर्वांक मागोवंक प्रेरण दिल्लें कॉयर जावन आसा देरेबैल फिरगजीच्या सर्व कॉयर मेंबरांक जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा आमी मागता. देव बरें करूं. फाल्यां हांगासर 6 वरांचे मीस जाल्या उपरांत हांगासर वावर दिवच्या सर्व वॉलंटियर्सांक तशेंच नवी कोणे 3 दिसांक वॉलंटियर्स जावन अपेक्षिता तांणी नांवां दिल्यांत तांणी मीस जाल्ल्या उपरांत हांगासर मेळचें. मिसाचें बलिदान जाल्ल्या उपरांत तुमी पाठीवेच्या पयलीं तुमी बसिल्ली बसका हांगासर रुखाच्या पोंदाक एकठांय करूंक तुमचे लागीं खालती विनंती करता. आतां सर्व आमी उबी रावया आनी मिसाचो अकरेचो आशिर्वाद घेवया. उपरांत नवें आसतलें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं.
तुमचे सवे आसो सर्व पोदवेधार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या ह्या दिसाच्या नोवेना वेळार प्रत्येक रितीन आमी सर्व दानी खातीर मागतल्या आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जायतीं दानी आसात सर्वप्रथम देव सर्व दानी पैकी श्रेष्ठ दानी कित्याक ताणें आमकां हे जिविताचें सांगातास अमर जिविताचें दान दिलां आमची आवय बापाय ती जावन आसात आमची दानी कित्याक तांणी आमकां ह्या संवसारांत जल्माक हाडला तांचो वेळ आमचे खातीर करसिला तांणी जोडलेलें सर्व आमकां बरें शिक्षण दिवच्याक आमकां तांणी करसिला सांगत आस क्रिस्ती मावल्यांनी ताणें आमकां वागयलां ती जावन आसात श्रेष्ठ दानी सर्व आमची मोगाची मनशां तांचें बरें मन तांचें संपन्मुलां तांणी आमचे खातीर भेटयल्यांत आमकां आर्थीक रितींनी जायत्या जाणांनी कुमक केल्या मागण्याचो आदार दिला तांचो वेळ मोग उत्तेजन आनी बरीं उतरां वरवीं आमकां ताणें वागयलां आनी अशें तांचें दान मोलादीक जावन आसा दुबळीं आमचीं दानी कित्याक तांकां आमी केल्ल्या बऱ्या कामा वरवीं आमकां सर्गाक वेची वाट तांणी दाखोवन दिल्या एका उतरान आमच्या शेत समारासचे आमच्या भोंवतणी आसचीं सर्व मनशां आमची एक ना एका रितीन दानी जावन आसात ह्या आमच्या जिवितांत आसच्या ह्या वैयक्तीक दानी खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया सांगत आस ह्या देव तेंपलाच्या आशिर्वचन जावन 25 वर्सां आमी संपयता हे फकत हांगासर आसल्या फ्रादींचो वावर न्ही बगार जायत्या बऱ्या मनशांचो सहकार आनी वावर थंयसर आसा जायत्या भक्तिकांनी तांचे वरवीं लोकां मोगाळ जाल्लें हें देवासांव आनी हाचे वरवीं आमकां जायतो आदार आमकां मेळ्ळा जायतीं जाणां धार्मीक तशेंच लायक ह्या पुणशेता खातीर जावं आत्मीक रितीन वा आर्थीक रितीन कुमक दिवन आयल्यात आनी दिवनूच आसात बाळका जेजूचें देवासांव लोकां वरवीं आनी लोकां मुखांतरूच नावार्दीक जाल्लें जायत्या लोकांक हांगासर जाल्लें बरेंपण हेरां थंय वांटून घेवंक आनी हेरां थंय वांटून घेतले वरवीं हें देवासांव लोकां मागाळ जालां ह्या पुणशेताच्या वाठारांत जायते निस्वार्थी सेवा दिल्ले जायतीं भक्तिकां आसात स्वयंसेवकां आसात 13 दिसांची रजा काडन तांचो वावर ह्या पुणशेतांत खातीर ते दिवनूच आसात तांचो मोलादीक वेळ तांणी दान दिला ह्या सर्व दानी पासत आनी तांच्या कुटुंबा पासत आमी मागया वर्सभर आमच्या संगात आसून आमकां सहकार दितले संघ संस्थाचे संदे आसात कार्मेलीत तिसरी वर्द बाळूक जेजूचें कुटुंब ऑटो ड्रायव्हर्स असोसिएशन कार्मेल सोजेर अशें हे सर्व संघ संस्थाचे संदे आमकां निरंतर तांचो वावर सेवा दिवन आसात ह्या वरवीं पुणशेतान जावचे हर एक कार्यक्रमां भोवूच सुशेगान भोवूच सोंप्या रितीन चलोवन आसात ह्या सर्व संघ संस्थाच्या संद्यां खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया सांगात आस जायतो लोक धार्मीक तशेंच लायक तांच्या मागण्याचो आदार आमकां दिवनूच आसात निरंतर मागण्याचो आनी आराधनाचो तो एक पंगड आमचे खातीर निरंतर मागून आसात तांच्या मागण्याच्या आदाराक द्वारी ती आमची दानी जाल्यांत तांचे खातीर आमी मागया परगांवांत तशेंच आमच्याच गांवांत मेहनत काडन घाम पिळन जायतो वावर करन थोडो त्याग करन आमचे खातीर आनी आमची आर्थीक रितीन ते आमकां आदार दिवनूच आयल्यांत
तांचे खातीर आमी प्रत्येक रितीन मागया. प्रितीवंत बापा, तूं दान असो दानी. तुज्या एकल्याच पुता जेजूक तुवें संवसाराक दान केलोय. तुज्या पुता जेजून ताजो मोलादीक जीव ताजे पवित्र सभे खातीर दान दिलो. तर तुज्या पावलांनी चलून असले उदार मन दाखोवन आमकां आदार दिल्ल्या सुमेस्त दानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. प्रत्येक जावन ह्या पुणशेताक फाटल्या 25 वर्सांनी आदार दिल्ल्या सर्व दानींचेर तुजी मिसनार आशिर्वादां वत. तांची ग्रेस्तकाय तुंच, तांच्या उदार मनाक मेसून 100 वांट्यांनी तांकां पाटी दी. काळजाची दादोसकाय, मोतीचें समाधान, लांब आवक, बळ भलायकी तांकां फावो कर. तूं जा तांचें इनाम. ताणें दिल्लें दान जिविताच्या तांकां बऱ्यापणाक फावो जावं. शेकी हो संवसार सांडून वेता आसतना तुजे संगाता ससनाचें सूख भोगोंक तांकां फावो कर. आमेन. सर आमच्या दानी पासत आयचे हे नोवेनाचे मागणी आमी भेटोवया. सांगाता आमी मागया, ए भगेवन जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अजा भितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पांटेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. नमान मरिये कृपेन भरले, सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका, आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. ये अजपांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुलतेची दिश्ट घाल म्हण तुजे मुखार सरपडोन आमी मागता. तुजें इतलें बिरमतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतल्या तरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण, तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. सोम्या जेजून आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर्व उपकारांचो आमी उडास काडया. आमकां विविध रितीन सहकार दिल्ल्या सर्व बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर आनी तांच्या तावन आमकां लाभलेल्या आदारा खातीर आमी बाळका जेजूक अर्गां दिवया. सांगाता आमी मागया, ए भोव उदार बाळू जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयणी तुजेर आमी दवरता. तुज्या राजपांचे इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारूं दी. सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडोवन दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवच्याक आमची तकली आमी बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोवें जियेता आनी रास करता
ससनाच्या ससनाक Jesu naman tuka raw tuang chi sengi sada halok Jesu wandan tuka ada ani sada sarvada puri kushi tu maloi Suse Bapa tungkal zaloi Sado bolo zabun wadloi Angka Dewi sangat biloi Walok Jesu naman Tuhan Rau tuang cik sengi sadang Walok Jesu wandan tukang Ata ani sedang servada Mugar putra sobe Angkuan mori Ashirwati amka आमच्या दुस्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन